तुझ्या भुरग्यांक तयार कर सोनिया, तयार कर आमचे कळी जणांचे मन. तुझ्या आजीपणान आमकां सगळें मेळटा सोनिया. तूं आसा तर सगळें आसा. जेजू तूं आमचें जिवीत, जेजू तूं आमचो जबाब जावन आसा. Feel it. You can feel it. Woo. Hallelujah. You can feel it. Jesus. Let it go, let it go, let it go, let it go, let it go. Let it go, let it go, let it go. More of your light, more of your presence. Let it go, let it go, let it go. You're working on more power. Charge up, come on. Charge up. Get charged up. Yes, what I hear them say. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah. Oh, la, 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 hallelujah. Do not fear, daughter of Zion. Do not fear, daughter of Zion. The Lord is with you. Sons and daughters of God, do not fear. Hey, yeah, hallelujah. I feel somebody's spinal cord is getting healed right now. I just saw the Lord touching somebody's spinal cord at the back. Backbone getting healed. While we worship, the Spirit of the Lord is going to touch many people. आणि जितले आम्ही वर्शिप करता तितले देवाच्या आशीर्वाद तुझ्या आंगाचेर येवन तुका बेगोणी मेळटली. तुजी नदर जेजूचेर दवर. Thank you for your fire. Feel the presence here. This tangible presence. Oh God. Hey.
Be free, children of God. Be free, children of God. You are free to cry. You are free to sing. You are free to sing in the name of Jesus. You are free to do whatever the Spirit of God leads you to do. You are free. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then shall they see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his chosen ones from one end of the heaven to the other. या संवसारांतलो संताप काबार जाल्या उपरांत सूर्या काळोख जातलो आनी चोंडी मुसवार दिवचो ना आनी नखेत्रां मोळपावेली पडटली आनी त्या वेळार मनशाचो पूत कुपांनी देंवून येता ते तुमी पळयतले आनी तो आपल्या दुतांक धाडून आपल्या आंचपड्यांक धाडून सगळ्या आपल्या भुरग्यांक विचून काडलेल्यांक एकठांय करतलो अशी आमी सोया सगळ्या सदकाल आसतली. हालेलुया. हो हालेलुया. राबाबा राही देने देने काया राही आदरा कसे करबा ले रेखे से करेबा राही आदरा बासे. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. तुवें म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें तुका विचून काडला. You have not chosen me, then I have chosen you. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Yes. Yes. Thank you, Father. Thank you, Father. This evening belongs to you, God. Your people are come. You said, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. They will be filled. People of God, righteousness is not just a virtue. Righteousness is a person. His name is Jesus. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. They shall be filled. Kitli subagi ci poi kon bukelan ani tanelan taka soros portam kadado shikotlo. Hallelujah. Hallelujah. Aaj korus ya jagah lo khali hath hoyeche na. Botpur koron. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा. क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा. क्या तुम तैयार हो? हालेलुया. यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा. क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा. क्या तुम तैयार हो? बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा. क्या तुम तैयार
जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? वो बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? वो बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया! फंसना ना दुनिया की जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इस जग की अब तक तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वही। फंसना ना दुनिया की जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इस जग की अब तक तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वही। आना आके लंबा सफर जाना है, यीशु ले जाए जिधर। यीशु चले आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? आएगा, बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? Hallelujah! Thank you, Lord. It's so good when we think about the future and what God is going to do in our lives. Amen. Hallelujah. यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? Amen. Hallelujah. आणि याच कारणातल्यान जेजू आमकां परत परत मेळयता, कित्याक देवाक जाय की आमी आपल्या उतरान आपल्या मोगान वाडलेली. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So let us give him praise. Amen. Let us give him praise. Let us give him thanks because the Lord is good. He is good. Hallelujah. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। अब प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया।
तसले असले जाल्यार ते सगळे ज्ञान जाता आमेन हालेलुया जितला उसवाडे ताका लोक पयस जाता आमेन हालेलुया ओ मेरी सूरत क्या हुआ था बिगड़ी थी मेरा दिल क्या था मेरा दिल था तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली Amen Amen ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार
worship Him. Oh, Yeshua. God is so, so good. तू भला है, तू भला है, परमेश्वर भला है. You're good. Oh, Jesus, you're good. You're so good, my Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on, open your mouths and begin to thank Him and praise Him. Hallelujah. Shabala mashatala madege sekeyada. Rokase parahita rebeheta. Hallelujah. Oh, my Lord. Yeshua, 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 Yeshua. Thank you, Lord. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. How many of you are really, really thankful to the Lord for keeping you alive? Hallelujah. Jesus माका जीवन दोन ले जिस कार कदी था देवन अपने कुर्बेन उसके अनुग्रह से उन्होंने मुझे जिंदा रखा है उन्होंने मुझे जीवित दिया है उन्होंने माका जीवित दिला Hallelujah. Thank you, Lord God. फूलों में रंग तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया. You sing it? फूलों में रंग तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया. सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से भी है ऊंचा. सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से भी है ऊंचा. Amen. So we are going to ask him that. ऐसी रोटी है
तू है रोटी मेरी, यीशु तू है पानी मेरा, यीशु तू है रोटी मेरी, यीशु तू है पानी मेरा। काकर मैं भूखा न रहूं, काकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। यीशु तू है रोटी मेरी, यीशु तू है पानी मेरा, यीशु तू है रोटी मेरी, यीशु तू है पानी मेरा। आगे देखो बाहर हो, आगे देखो बाहर हो, भीतर में प्यासा न रहो। मेरे यीशु यीशु, मेरा 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 यीशु यीशु, यीशु। Open your hands, everyone. The presence of the Lord is here. He's here, He's here, He's here. Worship you, Jesus. Worship you, we worship you, we worship you, we worship you, we worship you. प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखता मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, नाराज़गी में करता तू मेरी, प्यार से लाके मेरी गलतियां, रखता मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, जैसा मैं था तूने अपना लिया, तू ही मेरा सहायक भी था। तेरी दया कभी कब ना होगी, तेरी दया कभी कब ना होगी, तेरी दया कभी कब ना होगी, तेरी दया दया कब ना होगी. ताची काकूट आमच्या जिविताचेर केन्नाच काबार जावची ना. ताणें आमचो सासणाक थावून मोग केला. तो आमचो सासणीक बापूय जावन आसा आनी सासणाक थावनूच ताणें आमचो मोग केलो. संवसाराची दुनिया खालच्या आदी ताणें तुका विंचून काडला आनी ताणें म्हटला तूं मोचे, तूं मोसो.
तुझ्या रूपांतर त्याच्या हाताचेर घातलेले आसा. He has carved you on the palms of his hands. His love will never fail you. He will never leave you. He will never forsake you. I pray you receive this in your spirit now. Shabaraba shakaledela. जायत्या जाणांक जेजू हात लायतलो ह्या वेळार आनी जोरी तर तुका दिसता की जेजू तुका हात लायता अभिषेक येयला तुझ्या जिविताचेर जाल्यार तुझ्या आंगाचेर जाल्यार यो फुडें यो आनी मागोक घालून देवाक नमस्कार कर. जस्ट वर्शिप हिम. जायते उत्सव ह्या विस्मिता देवान तुझ्या जिवितान केला आनी करीत रावतलो. There's going to be miracles today. There's going to be miracles today. Come, come, come. If you feel the presence of God, come and worship him. The Lord is doing something in her and that woman. If somebody can bring her your foot. Oh, fire on her! Fire on her! Fire on her right now!
Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. तुझे बाशी करूँच ना, तुझे बाशी कोई जरूरत ना, आता करेंच जरा, तुझे बाशी करूँच ना. Can you declare it? Come on. तुझे बाशी His presence. Oh, hey, oh, hey, oh my God, Shaba, Eberahide Baruda Ragabasoto Rokoto, Shabaledere, Indabarase, Shabalebare, Indagaramasto Marase, Ashtalebara, Edegerebaha, Inabarota Legerahi, Shua, my God, free, free, I speak freedom to you. Jesu Chandaman Sutka, Sutka, Sutka Bori, Sutka Duka, Abarahi Delegerabase. Keep worshiping, keep worshiping, keep worshiping. Would you go to, would you go to, would you go to, would you go to, कि मैं बन जाऊं तेरे समान, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, कि मैं बन जाऊं तेरे तू है दाखलता और मैं हूँ डाली, और मुझको छू ले मेरे यीशु, कि मैं बन जाऊं तेरे समान, मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान, मैं बनना चाहूं तेरे समान, मैं बनना चाहूं बस तेरे समान, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, कि मैं बन जाऊं तेरे समान, तू है दाखलता और मैं हूँ डाली, मैं कुछ भी सामर्थ मेरी और मेरी पहचान,
मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं न जाऊं तेरे समान मुझको छू ले यीशु कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान मैं बनना चाहूं तेरे समान मैं बनना चाहूं बस तेरे समान. He's touching you, he's touching you, he's touching you.
if you can hear the song of angels. Worship, you become one with heaven. As you sing, you're singing with angels. Heaven is open over you. स्वर्ग तुझ्यावर मोठा झाला. Whoa! That's the power of God now. Shabarahato. His presence in you. His presence in you. His presence. Oh.
somebody's left side chest pain, the Lord is healing. Liver problem, the Lord is healing. Liver problem. Jesus begoni dita. Liver. Thank you, Jesus. Rotamato rahida rahayata rayada kaya rakida radada. Lebarohu nikarahu taka brahiyada rabahom brata. Lebrahoto rokoto. Regedega rahida berreda la baraka sekereba. Some problem with somebody's heart valve, the Lord is healing. Someone watching me online got blocks in your work right now. Blocks, the Lord's healing that. The Lord's removing the blocks. Block me olelea sahatak. Jesu chanawan to kape kodi melta. Rathalamos namroteke baruho matora. Ibrahi de kere eka kanan konacha aikokena. Sanke aikokena chisu pekodi de dayas fulan. I release healing in your ears now in Jesus' name. Thank you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name, be healed. Ears be opened. Spondylitis, be healed in the name of Jesus. Lord, I thank you for these miracles. I thank you for these miracles. I thank you for these miracles in the name of Jesus. Raboni reketa izabaruh mateke. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Financial blessings, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lakani poishe tuje baहेर असा जेस मुंडा ये poishe जे बाहेर असा तुझ्या हातानी परत येतले. जे लाखानी poishe tuje बाहेर असा जे तुझ्या असा तुझ्या हातानी परत येतले. It's coming to you. Open your hands, open your hands. Let the Lord do a deep work in your heart today. I suja kalzan devan kirit bashin ek vegles kam kuruni. Kolayen tuka devacha mogan chizun tuka haruni subis gennas itlo mok devacho tu en onubokna itlo mok devacho tu eyes onuboni Jesu tuka mello tor tuji sokli besawan tuka milin. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, my God. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Please be seated. Thank you, Jesus. Hallelujah. People con novi astat like zaite pauti sosmana oshe servicing oshe kide konta pide zaite pauti sosmana tumka kirak deribetus songs आमची गायना बहुत जातात आणि आम्ही ओके रावतात ओ शांत रावतात देवाच्या नावाची Thank you, Jesus. Give me that one.
हालेलुया. देवाच्या आजीपण येता आणि भितरसान रोडूंक येता. तेन्ना जाण आसा पवित्र आत्मो तुजे भितर कितें तरी काम करता. पवित्र आत्मो आनी जी पळय कोण ऑलरेडी देवाच्या मोगान डीप आसा देव आपले काळीज आनी आपले मन तुका कळीत करता. He's showing you his heart. What pains the heart of the Father now begins to pain us. जे बापायचे काळीज स्वर्गीच्या बापायचे काळीज दुखता तेन्ना आमकांय ही दूख आमच्या काळजाक जाता आनी आमच्या भितरसान एक रोडोंक येता. आनी जायते फावटी लोकांक सोंसपना की कित्याक ही दुखां घडटात पळय ते. So I'm just telling you that God loves you so much that He has chosen you to become His vessel. देवान तुका विचून काडला, आपल्या आयदोण तुका केला. हालेलुया. सो देव ही तुजी कूड आपले मंदिर म्हणटा आनी हे मंदिराक तो खेरीत भाशेन उजार करूंक आशेता. सो जेन्ना आमचे काळीज मन आमी फूल दितात ताका तेन्ना तो पुरो कब्जो करता आमच्या जिवाचेर, आमच्या कुडीचेर. हालेलुया. तेन्ना तो आमकां उजार करता. ती दुखां गळटात जायते फावटी. ही दुखां तुजी न्हू, तूं चिंता की तूं दुखां गळयता, बट इट इज द हार्ट ऑफ द फादर. I just want to say this. Many people misunderstand tears. But tears of worship are very valuable to God. तुझी आराधना, तुझे भितरले रुदन करप देवाच्या फुड्यान जेन्ना तूं रडटा, देवाक वर्शीप करून तूं रडटा, देवाक आर्गां दिवन तूं रडटा, ही तुका तुजी एकदम मोलादीक देवाच्या समकारीक. Hallelujah. To God, you are very precious. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Are you excited about the word of God? Amen. Thank you, Jesus. देवान आमकां चावयो दिलेले हा. He has given us the keys. Okay? एक जोयतीवंत जिवीत जिवोवच्या खातीर. Okay? भरपूर संपूर्णायेन जिवीत जिवोवच्या खातीर देवान आमकां चावयो. He has given us the keys. Hallelujah. आनी ह्यो चावयो जरी तर आमी जाणान खंय चावयो वापरूंक जाय त्यो आमी बरे भाशेन वापरतले आनी देवाचे जोईत आमकां मेळटले. Hallelujah. All right. So close your eyes. We will pray. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord God. Holy Spirit, Lord, I thank you for your presence in this place, Lord. And you are going to move in a mighty way, even in your word and through your word. Lord God, there is light here. There is a light of your word in this place, oh God. Hallelujah. तुझ्या उतराचो उस्वाड अधिक प्रकाशनी सोम्या जांच्या जिवितान काडूंक आसा उस्वाड जावं दी. हालेलुया. तुझ्या उतरांतल्यान उस्वाड जावं दी बाबा. हालेलुया. तुझा अभिषेकीय जागेचेर आसा. तुवें तुझ्या उतरांत सांगला पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो आनी जेन्ना पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना आमकां पदवी मेळटली आनी आमी तुजे गोवायकी जातले. आयज सोम्या तुजी पदवी ह्या जाग्याचेर आसा. हालेलुया. सोम्या तूं आमकां उसार कर. ह्या म्हज्या ताळ्यांतल्यान तुजो ताळो दोनया देवा. तुझा आवाज त्या तुझ्या भुरग्यांच्या कानार पडोनी तांच्या काळजांनी येवन दी सोसमिकाय जाणबाय. हालेलुया. जेजूच्या नांवान. आमेन. 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 Hallelujah. Matthew chapter 15 verse 11. Matthewaचो 15वो आनी स्वर 11. Matthew 15 verse 11. Thank you, Jesus. Jesus says this verse.
Not what goes into the mouth defiles a man, but what comes out of the mouth, this defiles a man. जे कितें तोंडान वेता तें मनशाक मेळ्ळें करिनान, पूण जें कितें तोंडांतल्यान भायर सरता तें मनशाक मेळ्ळें करता. हालेलुया. Then verse 18 says, but those things which proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man. Okay. पूण जे तोंडांतले भायर सरता तें काळजान थावन येता आनी तेंच मनशाक मेळयता. Let's see this again. Okay. पूण जे तोंडांतले भायर सरता तें काळजान थावन येता आनी तेंच मनशाक मेळयता. That is मेळो करता. Okay. So what comes out of the mouth comes from the heart. What comes from the mouth comes from the heart. Okay? जे कितें तोंडांतल्यान भायर सरता तें पयलें काळजांतल्यान भायर सरता. काळजान आसा तें तोंडांतल्यान भायर सरता. ओके? आनी तोंडांतल्यान कितें भायर सरता? तर काळजान थावन भायर सरता वायट येवजण्यो, प्राणघात, पोटद्वार, पोरजोडपण, चोरयो, लोटी कवायो, निंदा. This is all that comes out. Okay? Let's see this. Those things which proceed out of the mouth, verse 18, come from the heart and they defile a man. Defile a man. मनशाक मेळो करता. So कितें मनशाच्या काळजांतल्यान भायर सरता? वायट चिंतना. आता हे जे कितें जेजू उलयता हे साद्या मनशाचे गोती. सादो मनीस जो देवाक वळखना ताची चिंतना वायट आसता. ताची चिंतना पोजोडपणाची, प्राणघातकी चिंतना एका साद्या मनशाची. जशी सादी मनशां आमी आसली, देवाच्या उतराचो पडझड आमचे वयर येवच्या आदीं आमची चिंतना मेळी आसली, आमची चिंतना काळोखाची आसली आनी जे कितें मनीस चिंता तसो तो उलयता. जे कितें मनशाच्या काळजान आसा ते मनशाच्या काळजांतले भायर सरता, तोंडांतल्यान भायर सरता. Praise the Lord. Now let us go to Proverbs chapter 18 verse 20. Hallelujah. Hallelujah. We're going to study something about our mouth today. आमचे तोंड केन्ना आयकला तोंड सांबाळ. But Jesus is not saying like that to you. He is speaking to us very lovingly and he wants to change our lives. Amen. Amen. Proverbs chapter 18. Proverbs chapter 18 verse 20. A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth, from the produce of his lips he shall be filled. Okay? Stomach. A man's stomach. Okay? तोंडांतल्यान भितर वेता ताचे उद्देशी पोट भरता आनी वोंटांतल्यान भायर सरता त्या उतरान दादोसपण मेळटा. Okay? Let's see this little bit in English. I like the English version. A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth. So when I read it, the fruit of his mouth, म्हणजे आमच्या तोंडान फळ आसा, फल. मुंह का फल होता है. मुंह जो बात करता है वो फल है. अच्छा फल या बुरा फल. Either there will be good fruit or there will be bad fruit. Okay?
कितें तुका बरें लागता तें तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें. तुका वायट बरें लागता तूं वायटूच उलयतलें. ओके, whatever you like, it is your choice. Amen. It is your choice. Proverbs 18:21, verse 21 will read. Death and life are in the power. Everybody has got that verse? Odlan Monia. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. I will read the translation in Konkani, then I will translate it myself. तू कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत ओ मरण फावो जाता. म्हणटूच तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मागून घेवंक जाय. ओके, it's not very strong, the translation, so let's translate it. Death and life are in the power of the tongue. You got it in your Bibles? Death and life are in the power of the tongue. मरण आणि जीवित जिबेचे पदवेर आसा. If you read it properly, it is not written life and death are in the power of the tongue. It is written death and life are in the power of the tongue. What is the difference? Difference कितें? Death and life are in the power of the tongue. Why did the Holy Spirit put that word death first and life afterwards? मरण आणि जीवित मनशाचे जिबेचेर आसा. कित्याक? सगळे जे आमच्या जिवितान आमकां जाय ते आमचे जिबेर आसा. रायट? सो मरण आणि जीवित. कित्याक मरण? वाय लायक दॅट? कित्याक जेन्ना देवान आमकां रोसला, ओके, आणि आमकां जेजू मेळच्या आदीं आमचे हे सादें जिवीत, हे आमचे कुडींचे आमी जिवीत जियेतात, आमकां फर्स्ट थॉट कितेंय तर आमच्या जिवितान रॉंग जालें जाल्यार पयलें चिंतप आमचें सदांच नेगेटीव जाता. येस? कोणे तुका सांगलें खुशीच्या घरांत चोरी जाल्या, तुजें पयलें चिंतप कितें जाता? आयज सायबा आमगेर आनी चोरी येवंका. रायट? सो तुवें म्हटलें, कितें म्हटलें? नेगेटीव म्हटलें न्हू. सो एका साद्या मनशाचे तोंडांतले पयलें नेगेटीव चिंतप येता, आनी जें तूं चिंता तें तूं उलयता, जें तुज्या काळजान हा तें तूं उलयता. रायट? सो फर्स्ट यू स्पीक नेगेटीव एंड देन लायफ कम्स. Why does the life comes? कित्याक जिवीत येता? जिवीत तुवें कशें उलोवपाक जाता? नाव जेजू म्हणटा जोवाच्या 6व्या आवेस्वरान, John chapter 6 verse 63. Okay? John chapter 6 verse 63 says, it is the spirit who gives life. आत्मा की जीवित दिता. Flesh profits nothing. It could कित्याकूच उपकारना. Stay with me for the scriptures, okay? कूड कित्याक उपकारना, आत्मा जिवीत दिता. ओके? आता जी उतरां हांव तुजे लागीं उलयता ती उतरां आत्मा आनी जिवीत. Hallelujah. So आत्मा, that is आत्मा is पवित्र आत्मा जिवीत दिता. कूड कित्याक उपकारना? जेजू म्हणटा जी उतरां हांव तुजे लागीं उलयता, the words that are becoming real to you, personal to you, they become your life. जे तू ह्या जाग्यार आतां आयकता आनी तुका टच जाता, तुजे भितर देवाच्या उतरांतल्यान जिवीत भितर सरता. कित्याक देवाचे उतर आत्मा आनी जिवीत. Hallelujah. Hallelujah. So death and life are in the power of the tongue. मरण आणि जीवित मनशाचे जिवेचेरूच आसा. Hallelujah. Hallelujah. So a choice तुजो, तुका कितें उलोवंक जाय पळय तें. जरी तर तूं नेगेटीव उलयता जाल्यार जें कितें तूं उलयता तेंच तुका मेळटलें. Hallelujah. Hallelujah. Now, Mark chapter 11 verse 23, Jesus said this. जेजून अशें सांगलें,
जोरीतोर तू या डोंगराक हुकूम घालशी, या पर्वताक हुकूम घालशी, दुबाव दुरीन असताना असो हुकूम घालशी की उखड जा, म्हणजे तू उठ आणि सोमदिरान वचून बुड. आणि तू तुझ्या मनान दुबाव दुरीन असताना तू त्या पर्वताक ओ या डोंगराक म्हणशी, वाच. जे तू म्हणटा ते तुका मेवतले. हालेलुया. कुशिका तेका सांग, जे तू म्हणटा ते तुका मेळटले. जे तू म्हणटा ते तुका मेवतले. कित्याक मरण आणि जिवीत तुझ्या जिबेचेर आसा. देवान जेन्ना संसार रचलो, देवान आपल्या सोबदांनी रचला. Whatever you see created today, it is because of the word who spoke the word. The word is Jesus. Jesus spoke. When Jesus spoke, everything that you see was created by him, in him and through him. सगळे जे दिसती पडटा व ना दिसती पडना, जेजू क्रिस्ता वरवीं ते घडोवन आयले. जेजूच्या उतरान, देवाच्या उतरान. हालेलुया. सो जोरी तर देवान आपल्या सोबतांनी हो संसार रचला आणि जोरी तर देवान म्हटला मनशाक मोजे सारको हांवेन रचला, जाल्यार जी पदवी देवान आपल्या उतरांनी घातल्या ती पदवी देवान मनशाक दिल्या आपले जिबेर. हालेलुया. सगळे जे आमकां जाय ते आमच्या उलोवपाचेर आसा. पूण जेजू म्हणटा, he says in the book of Luke, whatever the abundance of the heart, out of the abundance of the heart the mouth will speak. जे कितें तुज्या काळजांत तुवें भरून दवरला त्या काळजांतल्यान तू तोंडांतल्यान भायर सरतले. हालेलुया. सो जे कितें तुज्या काळजान आसा ते तू उलयतले आणि जे तू उलयता ते तुका मेवतले. हालेलुया. सो जेन्ना आमी भावार्थाची उतरां उलयतात, दुबाव दुरीन आसतना म्हणजे भावार्थान उलयतात, जे तू उलयता ते तुका मेवता. प्रेज द लॉर्ड. आणि भावार्थ उत्पन्न जाता देवाचे उतर आयकॉन आणि आयकॉन आणि आयकॉन. हालेलुया. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Faith just doesn't come by hearing. It comes by hearing and hearing. देवाचे उतर आयकॉन आणि आयकॉन आणि आयकॉन. You see? It's hearing and hearing. That means it is more and more. आणि देवाचे उतर आम्ही आयकता तितले आमचा भावार्थ वाढता, तितले आमच्या जिवितार उसवाड येता. हालेलुया. Amen. So then you know that God is with you because you are listening to the word of God, and God's word increases the faith in your heart. Hallelujah. Hallelujah. And so many times we have spoken things which we should not have spoken, and we suffered the consequences of those mistakes. जे आम्ही उलोवंक फाव नासले ते आम्ही उलयले आणि आमच्या ह्या उतरांक लागून कितले फावटी आमची चूक जाली. जे मनान आमच्या आयले ते आमच्या तोंडांतल्यान आमी उलयले. रागाच्या वेळार इमोशन्स आमी कंट्रोल करूंक ना. रागाच्या वेळार जे चिंतप आयले ते तोंडांतल्यान म्हटले आणि तोंडान म्हणून त्या उतरांनी सगळे रियलिटी जाली. द वर्ड्स क्रिएट थिंग्स. जी उतरां तूं उलयता तातूंतल्यान तुका क्रिएट करता, तुजें सिट्युएशन तूं क्रिएट करता. जोरी तर तूं बरें उलयत जाल्यार तुका बरें मेवतलें. जोरी तर तूं वायट उलयत जाल्यार तूं वायट तुका मेवतलें. Hallelujah. Amen. God wants you to be people of power. देवाक जाय की तुम्ही पोदवेन म्हणून देवाची मूर्ती कामां तुम्ही केलेली. हालेलुया. तुझ्या जिविताचेर तुवें मिरेकल्स पळोवपाक जाय. तुझ्या जिविताचेर तुवें मिरेकल्स रिलीज करपाक जाय. तुज्या तोंडांतल्यान तुवें बरें उलोवपाक जाय. Hallelujah. God is calling you today and He is saying to you, you are a leader, you are a servant of God. Hallelujah. देवान तुका विचून काडला, सादो मनीस न्हू तूं. Amen. सादो मनीस न्हू तूं. देवान तुका विचून काडला व्हडली कामां करपाक. Many times we speak things which people are speaking to us, but we don't speak what God is saying to us.
दुसरी उलयतात आमच्या जिवितांत तेच आमी तोंडांतल्यान म्हणटा. कोण म्हणटा अशें तुजें लायफ जातलें, अशें तुजें लायफ जातलें, ती म्हणटा पळय तें आमच्या तोंडांतल्यान आमी म्हणटा. पूण देवान तुजे वयर कितें बरयलेलें आसा, देवान तुजे वयर कितें उलयलेलें आसा, तें तुवें जाणा जायत जाल्यार तें तुवें उलोवपाक जाय आनी तेन्नाच तुका मेवतलें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओके. We go to the book of Numbers. गिनती का पुस्तक, लोक गिनती. Is it called लोक गिनती only? Numbers? Hello? 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 Connection? Hello? Network? Hello? That's so good. Hello? Very good. You see, jabab diung jay na zalar no connection, then no reception. No communication, no reception. If there's no communication, no understanding. Huh? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाच्या कारणासा तुम्ही free you are. You can sing, you can, shout, you can clap, you can do anything. You are free in the house of God. Hallelujah. Praise the Lord. अशी बरें दिसता न्हू? जेन्ना आमचो आवाज येता तेन्ना बरें दिसता. You know what the Bible says? The angels are strengthened. I'll read that to you. I'll read that to you. Because God wants me to speak this. In the book of Psalms 103. I'll read it to you. Thank you, Jesus. You know, Psalms 103, verse 20, it says, "Bless the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word." This is good. The Lord just gave this word. Bless the Lord, you his angels. That means praise the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his word. Okay. Aach bodve. What it says in Konkani? Difficult to go. Okay, get it. Verse 20. It's important, okay? Stay with me. देवाचो हुकूम पाळटल्या ताचे उतर आयकतल्या बलवंत आनी पदवेदार दुतानो, सगळे तुम्ही सोरेस्पराची वाखाणी करात. देवाचो हुकूम पाळटल्या ताचे उतर आयकतल्या बलवंत आनी पदवेदार दुतानो. ओके. The angels who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word. So आठ पडवे तुझे उतर आयकून तांकां गोठाय मेवता. So you didn't know that. I was really so blessed when I saw this word. The angels, they excel in strength. आठ पडव्यांक गोठाय मेवता, ते स्ट्रॉंग जाता तुझ्या उतरांतल्यान. तू कितें उलयता देवाचें उतर, जेन्ना तूं तुज्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर भायर काडटा, पॉझिटिव्ह उलयता, तेन्ना आठ पडव्यांक गोठाय मेवता आनी ते तुका आदार दिवंक रोखडेच येतात. हालेलुया. बिकॉज देवाचें उतर आनी खंयसान आयकतले ते? देवाचें उतर तुज्या कडल्यान ते आयकतले. हालेलुया. You know, they don't know any revelation about Jesus because they did not need a savior, because they never sinned. आठ पडवे केन्ना पातक करूंक ना की तांकां सोडवणदाराची गरज ना. पूण जितले पावटी आमी जितले पावटी देवाक आर्गां दिता, ओ लॉर्ड आय थँक यू फॉर दिस, लॉर्ड आय थँक यू फॉर दिस, तितले पावटी आठ पडवे हालेलुया हालेलुया तू म्हणटा म्हणून ते म्हणटा हालेलुया. सगलो वेळ सोरेस्पराची स्तुती गायतात ते all the time. Somebody in the world is giving thanks to God.
somebody in the world is getting a revelation about God, so they are getting strong because of your word, what you proclaim out of your mouth. तुझ्या तोंडातल्यान जे तू उलयता देवाचे उतर, तितूंतल्यान आज बुडव्यांक घटाय मेवता. Hallelujah. Yeah, they heed the voice of His word. Amen. Through you on this earth. That's awesome. You know angels are all around. You know angels are all around you. Atmic, the spiritual world is so real. Angels are there and demons are there. आज बडवे आसा आणि सोयतानाचे पाटलावदार आसात. But we don't want to talk about the devil's things. We want to talk about what God has given you. The word of the Lord says in Psalms 91, He gives His angels command over you to keep you in all your ways. तुका सगळ्या वाटांनी राखोंक सांबाळूंक देवान आपले आंच बडवे दिल्या. पण जेन्ना तुझ्या जिवितांत त्रास येता, तेन्ना जेन्ना तू देवाचेर शीण कोत्ता आनी म्हणटा कितें देवान तुवें केलां म्हाज्या जिवितांत अशें कित्याक हें कित्याक जाता, when you say the angels of God are weakened, they can't help you. There is no motivation for them. समजता? माझ्या जिवितान अशें कित्याक म्हाकाच कित्याक जाता, म्हाकाच कित्याक देवान ऑलरेडी सांगला, हांवें तुका आज बडवे ऑलरेडी दिल्या, तुका राखतले सांबाळटले, तुका ते तुजे पांव आदळना जावपाक ते तुका सांबाळटले. बट इफ यू कीप ऑन ग्रम्बलिंग, द एंजल्स ऑफ गॉड आर वीक. हाउ मेनी आर अंडरस्टँडिंग व्हाट आई एम सेइंग? So they can't come to help you. They are there, but you don't have faith in God. You are not confessing faith in God. How will the angels help you? Forsane dele tujeshi no. It's when you declare and say, my Lord, no matter what happens, I know you are with me. I know you are for me and not against me. If God is for us, who can be against us? When you start to say these kind of words, the angels say, yes, here I am to help you. I will help you. What do you need? I'm here for you. The angels become strong because they heed the voice of His word. How? From your mouth. From your mouth. They will hear it from your mouth, what you say. And then I say, Maka kon adarna, Maka kon poitolana, au yeksuraha. Then Devan already sang la, au tuka surtsona, au tuka sartsona. You have to say that. When you say that, there is power in that. Hallelujah. Hallelujah. You're not alone. You're not alone. Say, I'm not alone. Au eksurana. Maja sangata Dev ha. Maja sangata Jesu ha. Aaj budve ravta तुझ्या घरान. पण सुजर गुणगुणाहट हा. ये कित्याक, ये कितें, ये केहे, ये कित्याक, ये कितें. तिचो राज बुडवे रावचे ना. पयस रावतले. Oh, yuck. Yeah. Because they are in the presence of a holy God, right? So when they come and God says, go. That's my daughter there. But if that daughter is all the time grumbling, like, stay away from her. She's carrying some negative vibes. She's toxic. She's talking negative all the time. Hallelujah. 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 Isn't that good? There will be angels all the time to help you if you confess the word of the Lord all the time upon your life. What we do is we are speaking too much about the devil, but we speak less about the power of God. देवांचा राजा आम्ही स्पेस उलयता. You know, we rather speak about लिंबू पडला हा, लिंबू पडलेलो, पिन मारलेली आणि उडयलो माझ्या दारान. Speak about that. Speak about that. Speak about this. All negative things. It's there, yeah. I'm not saying it's not there. जादू टोना, it's real. ये सच है कि लोग जादू टोना करते हैं.
जो लोग चर्च में भी जाते हैं वो भी करते हैं, चर्च में आकर बैठते हैं, किसी को पता नहीं है लेकिन करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। Hallelujah. They don't know how powerful our God is. That is why they go and search other things. But once they know how powerful our God is, they will never go to these places. जेन्ना तांकां कळटले आमचो देव कितलो पोदवेदार पळय तो, केन्नाच तसल्या जाग्याचेर आनीक परत वयचे ना. हालेलुया. एला बेडा बेंडा. Don't want all that. तेन्ना केले आता म्हाका जेजू मेला. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I got Jesus with me now. Amen. So God sends His angels, gives His angel over you to keep you in all your ways. Not some ways, but to keep you in all your ways. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका सांबाळपाक देवान आपले आंज बडवे दिल्या. And you might be looking for angels with wings. हुई रे म्हाका एकूय दिसना. आंज बडवो पाकोटे फुलोन केन्ना तरी दिसला तुका? तू चिंता की आंज बड्याक तुका पाकोटे आसलेले. That is the paintings. I know they may be having wings, but on the earth, if they come like that, big wings. Our people are so murk. तो जागो पासून पळयतले न्हू आनी वर्शीप करतले. आनी तिका एक व्हडली मुर्ती बांदलेले. आनी म्हणटले ह्या जाग्याचेर राज दिश्टी पडलेलो. आणि त्या मूर्तीक ते वर्शीप करतले. ताका लागून देव तशें धाडना तांकां. You will say like, oh wow, I saw an angel. And you forget about Jesus, right? Because people are so much in that. God will send His angels as human beings. मनशा रूपान धाडटले तुका. तो नको केन्ना तुजेशन आज बडवे ऑलरेडी येयलो. तुका खबर ना कितले पावटी ऑलरेडी तुका आज बडवे पावले. उगडास हा तुका गुलाब जामुन खावंक दिसताले तेन्ना तुवें मनान चिंतलें म्हाका गुलाब जामुन जाय. नगो तुका जालें. But suddenly कोण तरी पावून चल्लो आनी म्हटलें अरे बाजारात गेली, सुपर मार्केटात गेली, तुजो उगडास येयलो मिठाईच्या शॉपार. गुलाब जामुन हाडला. तुका कशें कळलें म्हाका गुलाब जामुन जाय? हांव कितें जाणा, हांव काय नको. बट एंजल ऑफ द लॉर्ड केम. तुका दिसोंक ना सिस्टर एक न्हू गुलाब जामुन लायक जाता ताचे वराती. आनी तूं यू नो मिश्रा पेटान कितें तरी घेवन गेले. सडनली गुलाब जामुन सिस्टर नॉट दॅट आय एम सो फॉन्ड ऑफ इट. आय लायक क्राफ्ट चीज. So you don't know why you are buying something, but God's angels are whispering to you. God loves you so much. God is giving commands about you to somebody somewhere. Hallelujah. Quick story. Tuka bless करचे खातीर देवान आपले उतर पाठयला. Hallelujah. The angels of God are there all around you. Amen. Hallelujah. So जेन्ना तू देवाचे उतरचे तोंडांतल्यान म्हणटा रोखडेच देवाचो आधार तुका आसा. That is a positive. You call it positive energy. I call it the presence of God. Hallelujah. 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 Let's call it the presence of God. The more you speak the word is Jesus. Hallelujah. And every time you release the word, you are releasing the light. Hallelujah. उस्वार तुझ्या तोंडांतल्यान तुझ्या घरान रिलीज जाता. जितले पावटी तू देवाचे उतर उलयता. Hallelujah. So Numbers chapter 13. Look on the watching us now, but I will tell you, you keep it open. Numbers chapter 13, verse 2, it says, देवान मोसेसाक सांगले, पळय, हांव तो बासायलेलो देश, सगळे म्हणा बासायलेलो देश. लास्ट संडे आमी ते उतर आयकले की ऑलरेडी ते जॉर्डन क्रॉस करून ते बासायलेल्या देशान गेले, राईट? पण हे आता वयचे आदी तुम्ही जाणात बासायलेल्या देशान सगळीच पावंक नासली. सगळेच पावंक नासले. कितें जालें काय? त्या देशान जॉर्डन पार करून सगळेच पावंक ना.
थोडे जाण मेले. कितें जालें काय? कित्याक इतले लोक त्या अरण्यात त्या जंगलात मेलेत? कित्याक? कितें तरी घडलें. कितें घडलें तें पळय. Numbers 13:2 says, देवान मोजेसाक सांगले, हांव जो देश तुका दिवपाचो आसा, कनान देश हांव तुका दिवपाचो आसा, तुवें सगळी भरपुरी आसतली, बरें जिवीत आसतलें. तो गांव ताची चवकशी करून 12 जाणांक थिंगासर धाड. एकल्या इस्रायलाचे एक रेप्रेझेंटेटिव्ह, एका कुळांतलो एक मनीस. 12 जाण. कितले कुळ आसले इस्रायलाक? आता तू जाण आसा, इस्रायल तुवें जाणा जावपाक जाय. ओके, हू इज इस्रायल? अदरवायज इट विल बी ओनली इस्रायलाक वॉर जाता. इतले जाणा ना. इस्रायल, you have to know everything. Okay, you will learn everything if you look in the Bible. Amen. So 12 मनशांक देवान चौकशी करूंक, मोजेसान चौकशी करूंक धाडले कनान देशात. ओके, आणि जेन्ना ते चौकशी करूंक गेले, ओके, कित्याक लागून देवान तांकां धाडले चौकशी करूंक? Why did God send them? देव नको आसलो? तो गांव कसलो तो? सो देवान तांकां चौकशी करूंक त्या गांवाची कित्याक धाडले? पळोवपाक तांचो वावट. ते थंय वयतले आनी ते देश पळयतले आनी त्या देशान भितर कितें आसा आनी तेच्या काळजान कितें. ह्या मनीस जे गेल्यात तांच्या काळजान कितें आसा देवा सोवे ताका कळटलें. हालेलुया. सो ते 12 जाण गेलेच. तातूंतले 2 जाण, जोशुआ आनी कॅलेब, 2 जाण आसले. 12 जाण गेले आनी ते वयर दोंगरावेल्यांतल्यान गेलेत. जॉर्डनांतल्यान वचूंक ना. देवान सांगलें तांकां दोंगरावेल्यान वच, वयले वाटेन वच म्हणून. ते वयले वाटेन माउंट हर्मन. आय टोल्ड यू लास्ट टाइम, द जॉर्डन फ्लोज फ्रॉम माउंट हर्मन, फ्रॉम अप टू डाउन, राइट, फ्रॉम अप टू डाउन. सो दे वेंट टू माउंट हर्मन एंड फ्रॉम दॅट साइड. आनी तांणी पळयलें तो देश खरेंच इतले तितून भरपुरी आसली, इतली तातून फळां आसली. द लँड वॉज सो गुड. सगळे बरें आसले त्या देशान. इतले बरें आसले की एक दाकाचो घोस ताणीन दाण्यात घालून, एक घोस दाक, द्राक्ष, ग्रेप्स, आखो बंच ताणीन दाण्याचेर घालून 2 मनशांनी एक बंच ग्रेप्सांचो ताणीन हाडलो. प्रूफ चौकशी करून गेल्ले न्हू. सो ते फळ त्या गांवाचे ते घेवन आयले आनी अंजिराचे फळ आनी अनार, डाळिंब म्हणटात आमी, ते घेवन आयले. 40 दीस तांणी चौकशी केली आनी ते परत आयले त्या अरण्यांत आनी सगळ्यांक ते सांगपाक लागले, तुम्ही जाणा पळय ही फळां, बरो आहा देश, सगळे बरें आहा. इट इज रियली अ लँड फ्लोईंग विथ मिल्क अँड हनी. स्टे विथ मी फॉर दिस. व्हेरी नाईस. हा रे, बरें हा रे, तू सांगता ते बरें हा रे, देश बरो हा रे, पूण जाणा मरे, हे सगळे बरें हा रे, पूण जाणा मरे, हे दाको आनी हे डाळिंब आनी हे अंजीर हे सगळे बरें हा रे, पूण जाणा मरे, थंयसर कितें आहा ते व्हडले जिगाड मनीस आहा, व्हडले स्ट्रॉंग मॅन आहा. अरे वयता तितूर व्हडले आहा. ना रे बाबा, आमकां त्या देशान वचोंक जावचें ना. वट, आमकां त्या देशान वचोंक जावचें ना. आतां सगळे येवन उबे रावल्यात. ऑल द 12 लिडर्स. 10 जाण पोरजेक सांगता, ओके, सपोज तुमी पोरजा. आतां हिंगा रावन 12 जाण आहात, 10 जाण उलयता. ते सगळे म्हणटा, अरे जोशुआन केलें म्हणटा, अरे तें पळोवंक ना, ते दाखो काय बरें आहा, डाळिंब काय बरें आहा, आनी ते पळय रे अंजीर बघ काय बरें, ते बरें आहा रे, पूण तिजोर कितले तूं जाणा, व्हडले व्हडले जिगाड आहा, केदे व्हडले मनीस मरे, आनी तांच्या सामकां कीड कशे धाकटुले दिसले, आनी खरेंच आमी कीड. कितें म्हटलें तांणी? I told you, death and life are in the power of the tongue. कितें म्हटलें तांणी? ताणीन आपले फिजिकल नदरेन पळयलें. जेन्ना तूं तुज्या फिजिकल नदरेन पळयता, सी, when your children are sick, you're seeing with your physical eyes. जोर येता, okay, जोर येता, खोकली येता, whatever, physical eyes, real, right? Real. But then when you see it in the spirit,
Say no, my Lord will heal my daughter. My Lord will heal my children. म्हजो देव म्हजे मामीक बरो करतलो. म्हजो देव म्हजे डॅडीक बरो करतलो. हालेलुया. डॉक्टराची रिपोर्ट येस फॅक्ट्स पूण म्हजो देव बरो करतलो. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो ताणेन आपले फिजिकल नोदरेन आपले कुडीची नोदरेन पळयले व्हडले हा पळय ते आनी ह्या लिडर्सांनी सगळे प्रोजेक्ट सांगले आनी पर्जा सगळे म्हणटा पर्जा पर्जा बाबा तुम्ही पर्जा जाय नाका ओके तुम्ही कितें जाय जाणा लिडर्स जाय लिडर्स आनी कसले लिडर्स जाणा जे पळय कोण बरें उलयता पळय ते हालेलुया कित्याक जेन्ना तूं बरें उलयतलो तूं तुज्या घरांत तूं लिडर जावन तूं बरें उलयतलो तुज्या घरांतली सगळीं मनशां बरें ते आयकतले आनी तूं बरें उलयता तेन्ना बरें ते जातले हालेलुया पूण तूं तर भिरांत उलयशी तूं तर नाका जाल्लें उलयशी तूं तर दुबाव उलयशी जाल्यार तुज्या घरांत हा तेही बी येतली हालेलुया से आय एम अ लीडर हालेलुया ते लीडर असले मरे they were leaders they are supposed to not give fear for the people एका लिडरान मनशाच्या भितर आपले पोरचे भितर भिरांत घालपाक जायना एका लिडरान आपले पोरचेचे भितर भावाट घालूंक जाय तांचे भितर मोग उत्पन्न जावपाक जाय तांचे भितर भावाट उत्पन्न जावपाक जाय तांचे भितर देवाचो मोग आनीक येवपाक जाय हालेलुया हालेलुया हे 10 जाण करूंक लागले आनी सगळीं पर्जा आयकले ओके faith comes by hearing fear also comes by hearing faith comes by hearing बावट आयकोन येता भिरांतूय आयकोनूच येता I got this board Goa 24/7 टांग करून एक हेडलाईन येयली कोण मेलो मरे RIP मागीर आनी गेलो टांग करून आनी गेली एक्सिडेंट जालो मागीर आनी गेली टांग करून आनी एक हेडलाईन येयली आवय दीस भर तूं बॅड न्यूज पळयता आनी बॅड न्यूज म्हणटा जाणा मुगो अशें जालें जाणा मुगो जाणा मरे अशें जालें वॉट यू टॉकिंग यू होल टायम टॉकिंग बॅड न्यूज देर इज ऑलरेडी सो मच बॅड न्यूज वाय डोंट यू थिंक अबाउट द गुड न्यूज Hallelujah and the good news is that no matter how bad the world is when you have Jesus with you he will love you he will protect you he will take care of you Jesus तुका राखतलो सांभाळतलो Hallelujah you got to be a leader and speak these words सगळी पर्जा किडे करूंक लागली उलोवपाक लागली जॉशुआन कॅलेबान कितें म्हटलें जॉशुआन कॅलेब आतां अशें कशें जालें म्हणून अशें कशें जालें ते कशें जाल्लें जाणा भावाटाचे मनीस जाल्ले तेंचे भितर भावाट कसो येयलो तेंचे भितर भावाट कसो येयलो कित्याक तांचे लागीं एक मोजेस आसलो हालेलुया तांचे लागीं एक वच ब्रदर तूं यो मातसो हांव डेमॉन्स्ट्रेशन करता ओके तांच्या लागीं एक मोजेस आसलो आनी जेन्ना मोजेस आसलो न्हू मोजेस न्हू देवाक इतलो लागी आसलो आनी देवा लागीं उलयतालो आनी देवाचो मोग आसतालो देवाचें प्रेझन्स आसतालो हालेलुया आनी जॉशुआ न्हू ताका सदांच पळयतालो आवय इतलो मोग करता देवाचो म्हाकाय ताचे भाशेन जावपाक जाय आनी मोजेस तर उंच दोंगरार आसलो जॉशुआ अर्दे वाटेक तरी पावलो अर्दे वाटेक तरी पावन पळयतालो मोजेस काय बरो देवाक वर्शीप करता म्हाकाय ताचे भाशेन जावंक जाय म्हाकाय ताचे भाशेन जावंक जाय आनी जॉशुआचे कांय बरयलेलें नासलें तिकासून मागीर जेन्ना मोजेस मरपाक पावलेलो आसता तेन्ना देव म्हणटा आतां मोजेस हांवें जॉशुआक वचून काडला हालेलुया हालेलुया तुज्या जिवितांत कोण तरी मोजेस आसपाक जाय कोण तरी असलो लिडर आसपाक जाय जो देवाच्या मोगाचो हालेलुया जो देवाच्या प्रेझन्साक भुकेना तसलो हालेलुया आनी असले मनीस तुज्या जिवितांत आसता तेन्ना तूं ताचे भाशेन जातलें हालेलुया यू बिकम लायक दॅट हालेलुया praise the Lord and in that kind of a leader in your life and you become one don't search for one you become one तू जात असलो लीडर हालेलुया हालेलुया संवसारान परफेक्ट कोणूच आसना कोणूच लिडर परफेक्ट ना पूण असलो मनीस आमच्या जिवितान आमकां गरज आसा जो देवाच्या काळजा फाटल्यान नव्हता पळय तसलो हालेलुया यू नीड अ पर्सन टू रन आफ्टर द हार्ट ऑफ गॉड हालेलुया सो
said, "Ari Baba, we can overcome this." आम्ही ह्या देशान वचोंक शकता. They said, "What you are saying? तू पयला मरे तांकां केदे व्हडले जिगाट आहा पळय ते तू सुटला रे कितें उलयता रे तू थिंगा वचोंक जाता तुमकां केदे व्हडले मनीस बलवान है स्ट्रॉंग है बड़े हैं हम कीड़ के समान है." Caleb said, "No, it's not like that. Let us go." आम्ही वचया आमच्या बरोबर देव हा आमकां दितलो देव हे हो देश आमकां दितलो. They got so angry. तांकां इतलो राग येयलो ताणी चिंतलें की जोशुआन केलेबाक फातरांनी मारपाक. सोत उलयता तांकां सदांच फातरांनी मारूंक चिंतता लोक कित्याक सोत कडूक लागता. कितें सांगयलां आमकां कितें सांगयलां आमकां कितें सांगता आमी इतलें तें हें करून आसली ही आनी कितें नेग येयला ना But they were not afraid because they had God with them. Hallelujah. तांच्या सांगात देव आसलो आनी ते भियोंक ना. आनी पोरजा विसरली की देवान सांगलेलें I am giving you the land. Hallelujah. God is saying to you, I am taking you forward. You shall be the head and not the tail. You shall be above and not below. How सांगता तुका तू वयर आसतलो सकला आसना. Hallelujah. Amen. देव सांगता जाल्यार देव करतलो. तुवें कित्याक चिंतूंक जाय. Amen. So what they say? ती गुणगुणांक लागता सगळी पोरजा. Oh, start to crumble. What they say? Verse Numbers 14, verse 1. So all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. व्हडल्यान बाबा मारूंक लागले व्हडल्यान रडोंक लागले अरे देवा कितें जातलें रे आमचे आमी मरतलीं मरे खंय आनी ती आसली ती पळय. See what they said. All the children of Israel complained against Moses and Aaron, and the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in the wilderness, in this wilderness. Know what they said? See, this is like us. आम्ही आता म्हणून जाता पळय कोहिनी न्हू पूण कितले फावटी आमी अशें केलां न्हू मोसेस आनी एरन ह्या लिडर्सांक ती तांचेर ब्लेम करपाक लागले कंप्लेन करपाक लागले आनी म्हणून लागले ओ ती बरें आमी जे इजिप्त देशांत मेल्ले जाल्यार. सी देवाक अपमान केलो तेणी देवान तांकां सोडयलेले इजिप्त देशांतले. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो इस्रायल पोरचे भाशेन आमी पातकी जिवितान आमच्या बानपासान आसले देवान आमकां सोडयला आनी जेन्ना देवान आमकां पातकांतले सोडयला तेन्ना जायते पावटी जेन्ना आमची जिविताची चाल आमी चलतात जायते पावटी आमकां जाय तशें जायना आनी तेन्ना आमकां देवाचेर शीण करूंक दिसता आनी तशेंच तेणी केलें. जायते पावटी लोक म्हणटा आमी आहली तीच बरी आहली ह्या आनी कितें आमी बायबल वाचूंक लागलेल्या रितीराक गेलेल्या पोत्तून आनी कितें कितें जाता आमच्या जिवितान आहली ती बरी आहली. हॅलो तू इजिप्तान आहले तेच बरें आहले तू पातकान आसले पूण देवान तुका पातकांसान सोडयले. हालेलुया. तांबडो दर्या दोशी करून आपल्या रक्ता उदेशी तुका भायर काडले ताणें. हालेलुया. हालेलुया. कितले सायन्स आनी वंडर्स उत्सुर्या विस्मिता करून देवान तुका दाखयले आनी देव तुज्या बारी अजुनूय आसा पूण जायते फावटी आमी इस्रायल पोरचे भाशेन आमी शीम कोतात देवाचेर आनी आमच्या तोंडांतल्यान आमी नेगेटीव कन्फेशन करतात नेगेटीव उलयतात. Hallelujah. It is better we had died in Egypt, or it is better we had died in the wilderness. Die? How many times we felt like dying, and how many times we said these words upon our life? कितले फावटी आमी म्हटले म्हणून ना I'm so fed up of my life. म्हणून ना वाज येयले म्हाका जिवाची. कितें करून कांयच वचपाना कित्याक त्या वक्तार तुज्या आत्म्याचो दुस्मान तुज्या
तोखलेन भितर चिंतना घालतलो, नेगेटिव्ह चिंतना घालतलो तुझ्या जिविताचेर. जेन्ना तुजे गोश्ट येता न्हू, जेन्ना तुजे त्रास येता न्हू, तेन्ना सैतान येवन तुज्या कानान विस्पर करतलो. तेन्ना एंजल्स पयस रावतात, कित्याक तूं आतां नेगेटिव्ह जाला. तेन्ना एंजल्स येवचे ना तुका आदार दिवंक. तुवें ऑलरेडी तुजें दार उक्तें केलां सैतानाच्या चिंतनान, आनी तूं चिंता रॉंग. तेन्ना तूं विसरता, तुजेर विसर घालता सैतान, तुका कुट्टे करता त्या वेळार, आनी तुका उगडास येना. देवान ऑलरेडी तुज्या पासून कितलें केलां पळय तें. सैतान इतलें तुजें मन नेगेटिव्ह चिंतनांनी भरता त्या वेळार तूं विसरता. तुका जेवण नासलें तेन्ना कशें जेवण आयलें तें तूं विसरता. कोविडाच्या टायमार तूं मरोंक जाय आसलें, पूण देवान तुका मरोंक दिवंक ना. तूं भुकेन आसलेलें, पूण देवान तुका भुकेन दवरूंक ना. इनफॅक्ट तुज्या घरान इतले सुबे सुद्दां आयले शे. विसरलें तूं? सगल्यांक जालां हें. डोंट से इट डिडंट हॅपन टू मी. सगल्यांक घडलां कोविडाच्या टायमार. सगल्यांच्या घरान जेवण आसलें, कित्याक तुजो देव विश्वासी देखून. हालेलुया. त्या टायमार देवान तुका सोडूंक ना, आनी आतांय तुका सोडचो ना. हालेलुया. पूण कितले फावटी दुबाव येयले आमच्या मनान, आनी दुबावान आमी नेगेटिव्ह कन्वेशन केलें, जशें तेणीन केलें. दे सेड इट. मरोंक जाय आसलें आमी, मरोंक जाय आसलें आमी, मरोंक जाय आसलें आमी, म्हणत रावलीं ती. देवान कितें म्हटलें पळय, Numbers 14 verse 11. Then the Lord said to Moses, how long will this people reject me? How long will they not believe me with all the signs which I have performed among them? कितलो त्यो ती म्हाका पयस करतली, कितलो त्यो ती म्हाजेर विस्वास दवरची ना, कितली अजापान विस्मित हांवें तांच्या जिवितान केली. लेट मी गेट टू वन पॉयंट. कितले रितीराम तुमी केली, कितले युट्यूबाचेर मिरेकल्स तुवें पळयल्या, कितले तुज्या दोळ्यांनी तुवें पळयल्या. टेस्टिमोनी स्टेजीर रावन कितल्या जाणांनी टेस्टिमोनी दिल्या. जिवीत बदललें तुजें, ते मिरेकल्स पळोवन जिवीत बदललें तुजें. कित्याक मनीस केन्ना तदशी जायना. जितले पळयता आनीक भोग जाय, आनीक भोग जाय, आनीक भोग जाय. मिरेकल्स मिरेकल. तूं सद्यो मिरेकल्स करीत रावतलो, पूण मिरेकल्स पळोवन तुजें जिवीत बदलचें ना. सायन्स एंड वंडर्स पळोवन तुजें जिवीत बदलचें ना. जेन्ना तूं तुज्या देवाचेर, जिव्या देवाचेर विश्वास दवरता, when you believe in him and say, my God, you are with me. म्हज्या देवा तूं म्हजे बारी आसा. म्हज्या देवा तुवें म्हाका केन्ना सोडूंक ना. जेन्ना तूं बिलीव करता, तूं विश्वास ठेवता, तेन्ना की देवाच्या काळजाक खुशालकाय मेळटा. When you believe in him. These people didn't believe in God, they wanted his miracles. असल्या मनशाचेर देव लागीं रावना, जी फकत ताच्या हातांतले मागतात. म्हाका दी, म्हाका दी, म्हाका दी, म्हाका दी. Only ask him, but they don't want his heart. They don't want to come close to him. Moses, तूं चलोया, आमी सगळे रावता. तूं दोंगराक चड, तूंच सगळें कर, पूण आमी सगळे रावता मरे. देव कितें म्हणटा मरे तें येवन आमकां सांग. आमकां ते ट्रबलांनी घेवपाक नाका. कोण रे वयतलो दुनियाचेर, कोण रे मोदयांनीचेर रातीर उठून मागणे खोदतलो, कोण रे उठून बायबल वाचतलो. तूच वाच, तूच सांग, तूच. पूण मोजेस देवाक मानवलो. कित्याक मोजेस म्हणा लागलो देवाक, देवा तूं म्हाका जाय, तुजें आशीर्वाद म्हाका जाय. हालेलुया, हालेलुया. ताका लागून देव मोजेसाशी उलोवपाक लागलो आपल्या काळजाचे. गुड. हालेलुया. कितलो त्यो पूण ती म्हाका अशी करतली. तूं चिंत, कितलो त्यो पूण देवान आमचेर कितले पासियेंस काडला. हालेलुया. आमचेर कितले पासियेंस काडला. आयज आमी हांगा पासून पावले कित्याक देवान आमचेर गिव अप करूंक ना. आमचेर केन्ना तो गिव अप करतलो आसलो, पूण जेसूक लागून, सर्गीचो बाप जेसूक लागून आमचे वयर दोळ्याची नदर घालता आनी म्हणटा, ही पाटकी मनशां, पूण म्हज्या पुताचेर रगत हांव पळयता ताचे वयर, आनी हाका लागून म्हजो क्रोध ताचेर येवचो ना.
हालेलुया हालेलुया मोसेसान जेन्ना आयकलें देवाक राग येयला ताचो म्हूण मोसेस इंटरसीड करूंक लागलो विनोदी करपाक लागलो आमेन प्रेज द लॉर्ड आनी ताणें म्हटलें कित्याक तूं अशें करता से Verse 13 says, Moses said to the Lord, and the Egyptians will hear it. For by your might you brought these people up from among them. See how Moses is talking to God. He's a friend of God. Hallelujah. देव म्हणटा कितें सायडीक सोड एकाच मिनिटान आनी काबार करता सगळ्यांक आय विल डिस्ट्रॉय देम सायडीक सोड ना मोजेस हांव तुका तशें करून दिवचो ना इतले तुवें अजापां विस्मितां करून तांकां बांदपासांतली सोडून तुवें भायर हाडला हे सगळे भोंवतणी आसा ते गांव तांकां पळोवन न्ही येता कित्याक ते सगळे जाणान तांचो देव जीव दिव म्हूण हालेलुया जरी तर तूं तांकां काबार करशी जाल्यार ते कितें म्हणटले असलो तांचो देव ताका मारून हाडलेले हिंगा तशें करूं नाका सोम्या तशें करूं नाका Hallelujah. We can talk to God like a friend. Praise the Lord. Hallelujah. Now see what God says. Verse 27. How long shall I bear with this evil congregation who complain against me? I have heard the complaints which the children of Israel make against me. Say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Hallelujah. Hallelujah. कितल्यो त्यो कशें करतलीं तांकां सांग जें तीं उलयल्यान ते हांवें आयकलें जें ती ताणें म्हटलां तशेंच तांकां जातलें हालेलुया I want you to stand. Ready for a life change? Amen. The life has changed, it will change. It will change. Hallelujah. My dear people of God, stay faithful to God. ज्या चिखलांतल्या देवान आमकां भायर काडलां त्या चिखलान रावं नाका आनी पोत्तून वच नाका वच नाका लोकांक भियोन लोक कितें म्हणटालो एक तियात्र आसलो लोक कितें म्हणटालो आसलो लोग क्या कहेंगे अरे लोग आपको स्वर्ग तक नहीं ले जा सकता सिर्फ आपका खुदा आपका जिंदा खुदा आपको स्वर्ग तक ले जा सकता है Hallelujah. I don't understand how people can say that. I don't know. I've not known this kind of fear. I've never known the fear of people since the time I was small because the Holy Spirit has empowered me that way. पवित्र आत्म्यान ल्हानपणां सावन केन्ना लोकांक भियोंक ना केन्ना ना हालेलुया ल्हान आसतना 16 वर्सांची आसतना रस्त्याचेर धांवून लोकां कडेन उलयताली जेजूची खबर सगळे फादर बी म्हाजेर एगेन्स्ट जाले हे नायकावाडेचे चेडूं कालागुडचे चेडूं सगळ्या लोकांक वाटेक येवता तितल्या जाणांक थांबयता आनी बायबल उक्तो करून तांकां बायबलांतलें सांगता आनी लोक म्हाजे वायट गजाली करपाक लागलो म्हाज्या तोंडाक पळय नासले लोक but it does not matter परवा नासली कित्याक स्वर्गार व्हरपी फकत एकलोच जेजू हालेलुया हालेलुया that time till now देव विस्वाशी रावलो म्हज्या सांगाता तोच देव तुका विस्वाशी रावतलो लोकांक तुज्या मेजाचेर जेवण घालूंक ना लोकांक तुज्या मेजाचेर जेवण घालूंक ना पळय तो विस्वाशी देव तुज्या मेजाचेर जेवण घालता आसतना ही प्रिपेअर्स अ टेबल बिफोर यू इन द प्रेझन्स ऑफ युअर एनिमीज तुज्या दुस्मानाच्या फुडल्यान तुजें मेज मांडयता तो तुजे तकलेक धोमधोमीत तेल तो घालता ही अनॉइंट्स युअर हेड विथ ऑयल तुजें कॉप बरोवन वता कित्याक देव विस्वाशी म्हणून तुजो हालेलुया लोकांचेर डिपेंड जायनाका लोक तुका 10 रुपया पासून कोण काढून बेश्टो दिवंक जाय देवाचो हुकूम नासतना कोणूच दिना Hallelujah. I remember when I was starting this work with the poor people, गोरिबा बरोबर रस्त्याचेर भिखारे बरोबर काम करताली
कोणाक गाये पडलेलं उखलून हॉस्पिटलान व्हरताले, स्टार्टेड वन NGO. आणि एक काम करचे पासत हांव नोको आसली. आय वॉज स्टील आय वॉज फ्रेश, आय वॉज न्यू, हांव नवी आसली. सो आय थॉट म्हज्या घरच्याशी हांव वचोन तर तांकां सांगीत हांव असलें काम करता, गोडीक म्हाका ते आदार दीत म्हूण. सो हांव गेली एका जाग्याचेर आमच्या सोयऱ्याच्या घरा आनी सांगलें, फोटो दाखयले जे हांव एक काम करता म्हूण. सो म्हाका आदार जाय आसलो, कित्याक त्या गरिबांक टावल्स जाय असले, कपडा जाय असली, हे काम करचे खातीर म्हाका पयशांची गरज आसली. सो हांव नॉको आसलें, हांव फ्रेश आसली, न्यू आसली. सो हांवें वचून म्हाज्या घरच्यांक सांगलें की अशें अशें हांव हें काम करूंक सोदता. वॉट दे सेड, तुका कोण दिवचा ना, काय दिवचा ना, कोण सुद्दां काय व्हडलें काम करूंक तुका कोण दिवचा ना. Nobody will give. I said to them, my God will give. My God will give. Miracles started to happen. कोण कापडां दिवपाक लागले, कोणे म्हटलें हांवें टावल्स घेतलेले आसात, दे गिव मी दॅट. कोण येवन म्हणून लागला, ओके यू आर गोइंग टू द ओल्ड एज होम, आय विल कम विथ यू, हांव स्पॉन्सर करता, सगळे स्नॅक्स हांव दिता, सगळे सॉफ्ट ड्रिंक्स हांव दिता. अशें करून 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 देवान दाखयलें आपलो हात म्हज्या जिविताचेर आसा म्हूण. पूण जरी तर आमी मनशांचेर डिपेंड जायत जाल्यार आमी चुकता थिंगा. तुज्या तोंडांतल्यान सदांच म्हूण म्हाजो देव म्हजे बारी आहा, म्हजो देव करतलो. हालेलुया. यू डोंट फियर पीपल. जरी तर तूं स्वतान चलता न्हू, आनी जरी तर तूं जेजूस सांगता तें करता न्हू, तुका मनशांची भिरांत ना. हालेलुया. Jesus said, fear not them that can kill the body, but they are not able to kill the soul. कूड मारूंक शकता ते, पूण जे आत्म्याक काय करूंक जायना. God is looking for such people. देव असल्या मनशांक सोदता, भिवकुट्यांक न्हय, काळजीदारांक सोदता. काळजीदार. Hallelujah. Be strong. Be strong, be courageous. God told Joshua, be strong, be courageous. For the Lord your God, He is with you. ज्या जागेचेर तूं पावलां दवरतलो ते जागे ब्लेस जातले, हांव तुका घेतलो. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. We can quote the scriptures, because we want one land, we will go. We quote the scriptures. God said, wherever I will go, it will be blessed, it is mine. Just because you want the money, you want the land, you quote the scripture. No, how you're living your life is important. कशें जिवीत जियेता आमी. हालेलुया. आज देव आमकां बरो दिता. हालेलुया. बरो दिता, साफ करता आमकां. कर रे देवा म्हाका साफ. आमेन. कर रे देवा म्हाका साफ. हे भाशेन फुडें वचोंक जावचें ना. सो म्हाका साफ कर. मुझको छू, टच मी, की मैं बन जाऊं तेरे समान. तुझे भाशेन म्हाका जावपाक जाय. हालेलुया. सो देवान म्हटलें मोसेसाक, जे ताणें म्हटलां तांकां तें मेवतलें. मुखार फळ कितें, जें उलयलां तें तुका मेवता. तें उलयलां तें तूं खातलो, तें फळ. रायट. कितें म्हटलेलें ताणें, ओदीक बरें आमी हांगाच मेल्यार, ओदीक बरें आमी हांगाच मेल्यार, अशें ताणें म्हटलेलें. देवान म्हटलें जें कितें हांवें आयकलां न्हू तेंच घडोवन येतलें तांच्या जिवितांत. आनी ते सगळे मनीस ताणें गुणगुणाहट केली देवाचेर. हजारांनी लोक जे ताणीन गुणगुणाहट केली न्हू, तांकां भासायलेलें ते सांग देवान वचपाक दिवंक ना. पयले लिडर्स आसले पळय ते 10 जाण, तांकां कसली पिडा जाली आनी 10 जाण मेलेत. यू रीड इट देर. God is very strict with these things. I know you will say it is Old Testament, sister. New Testament, the grace of God. Yes, but God has not changed. He's a God of justice. Hallelujah. If you ask His mercy through Jesus Christ, you will be saved. आमी रॉंग लिडरशीप पासून केली जाल्यार, आमी चुकली पासून जाल्यार, आमी तर म्हणून दोनिया म्हाका हांव चुकली, म्हाका बोगस. त्या टायमार भोगसणें ना, त्या टायमार डायरेक्ट जजमेंट आसलो. पूण आतां हो जजमेंट जेजूचेर ऑलरेडी पडला. हालेलुया. देवान ऑलरेडी आपलो क्रोध आपल्या पुताचेर घातलो आमकां लागून.
सो जेन्ना आमी चुकतना आमी देवाक उलो मारपाक जाय. जोर तर आमी रिपेंट जायना, आमी बोगसोणें मागोना जाल्यार त्याच मनशा भाशेन we will die. Word says that unless you repent, you shall all likewise perish. बोगसोणें मागोना जाल्यार त्या मनशा भाशेन तुजी गोत जातली. हालेलुया. सो ह्या दावीदान जाणें रॉंग लिडरशीप केली आनी रॉंग सांगलें, ते पोरजे सगळे पोरजे दुबावान बोलले, तांकां सगळ्यांक देवान मारलें. आनी जॉशुआ आनी कॅलेब हे दोग जाण आनी उरलेलो सगळो लोक अरण्यांत मेलो, कित्याक तांणी म्हटलें आमकां मरों दी म्हूण. आनी जें तांणी उलयलां तें तांकां मेवलें. आनी जे यंग पीपल आसले 20 वर्सां सगळ्या, ते सगळे भुरगे ओड जाले. आनी मागीर फावो त्या वेळार जॉर्डन न्हंय ताणीन क्रॉस केली. पूण हें वायट उलयलां ते पासयलेल्या देसान ते पावूंक ना. Hallelujah. Now, get back to us. What is the message for us? देवान तुका संपूर्ण जिवीत पासयला. Hallelujah. Jesus says, the thief comes to kill, steal and destroy, but I came to give you abundant life. संपूर्ण जिवीत, असलें जिवीत जे तुका केन्ना स्ट्रगल जावपाची गरज ना. Hallelujah. देवाक नाका आपल्या भुरग्यांनी केन्ना भीक मागलेली. देवाक नाका आपल्या भुरग्यांनी केन्नाच हात अशें करून उश्णे घेतलेले कोणा लागचे. आयज दिलें म्हाका फाल्यां दिता, आयज दिलें म्हाका फाल्यां दिता. ही गोत आमची न्हय. This is not your portion because you are a child of God. अशें तर आमचें आसलें जिवीत जाल्यार देव आतां आमचें जिवीत बदलता. He is changing our life. Hallelujah. 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 You are going to go to the promised land. You are already, some of you are already in the promised land. You are already walking in the promises of God. Hallelujah. जेजू बरोबर आमकां सगळें मेवलां. सगळे आशीर्वाद आमकां देवा बरोबर मेवल्या. जेजू बरोबर. आमेन. हालेलुया. पूण जेन्ना आमी नेगेटिव्ह आमच्या तोंडांतल्यान म्हणटा, ते आमच्या तोंडानूच आमी कॅन्सल करता देवाचे आशीर्वाद. कितें डिफिकल्ट सिच्युएशन आसा तेन्ना कोण तुका म्हणत हें कशें जावं येता. That is why I'll give you one more tip. Don't tell your plans to anybody. अरे हांव घर बांदपाचो आहा. तूं बांद आनी मागीर सांग बांदलें म्हूण. बांद 4 दिसांक नाका. कित्याक तुका शेमूर जाण येतले, हें कशें जातलें. पयशे खुंयसान येतले, इतले लाख तूं खुंयच्यान हाडटले. शेमूर जाण हा म्हणपाक. देवान तुका प्लान दिला, zip it. त्रासवदी कोण हा? सारको त्रासवदी. तांकां सांग. Are you getting something? Yes. Keep quiet when you get a plan from God. Your husband tells you, you get a car. This car will... Really? Car? Yes, what car? BMW. Dream, dream. Bestie. My husband told me last night we are getting a BMW. Really? How? From where you get the money? Who will give you the loan? Why you need BMW? How you maintain the car? Right or wrong? Don't tell your plans. What you are confessing out of your mouth. And then say, I gone. Go back home and talk to your husband. Why you need a man BMW? From where you will get man? Money. Khunch meवतले आमकां लोन. इतले पयशे आमी कशे फारीक करतली? Not talking about BMW. Even if you're buying a Maruti, even if you're buying a Kia, whatever car whatever is your plan, don't share.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Because what will come out of your mouth is not faith now, it is fear. Already you had the faith and somebody removed your faith out. Bawa taslo. Suddenly icon tokli zali bejar. Kida aikoda? Icon o sign best thing, no information. So you will not get opinions of other people. You give information to somebody, they will give their opinions to you. They will give. But not everybody is connected with God. So will devacha ikonan. Not everybody's mind is the mind of Christ. They have all the worldly things in them. Hallelujah. Hallelujah. So these people, Israel people, they did not have God close to them. ताणी देवाक आपल्या काळजाशें लागीं धरून नासलो म्हणून तांचें मन सगळें दुबावान भरलें आनी तांणी देवाचेर गुणगुणाट केली आनी तेन्ना देवाक राग केलो आनी जें देवान तांकां बसयलेलें दवरलेलें ऑलरेडी तें चुकलें तांकां तेणी पांव पासून दवरूंक पावूंक ना पूण देवान सांगलेलें हांव तुका थिंगा व्हरतां पूण तांच्या तोंडाक लागून तांकां चुकलें बिकॉज ऑफ वॉट ही स्पोक. Another thing is witchcraft. Another thing is witchcraft. गाडी म्हणटू देवस म्हणटू जादू तो ना म्हणटू कितें म्हण जेन्ना तुका कळटा की कोणें तुजें कितें केलां म्हण यू डोंट से वॉट एवर दॅट इज डोंट कन्फ्यूज इट ओवर योरसेल्फ म्हण नाका से माय गॉड इज प्रोटेक्टिंग मी माय गॉड इज विथ मी श्राप म्हाका लागचें ना आय एम ब्लेस्ड ऑलरेडी ब्लेस हा ऑलरेडी देवाचे आशीर्वाद माझे वयर हा ताणी श्राप घातले म्हण हांव श्रापीत जाता देवान म्हाका ब्लेस केला म्हाका श्राप लागचे ना कित्याक म्हाजो जेजू म्हाजे बारी आसा दिस इज हाव यू हॅव टू टॉक दिस इज हाव यू हॅव टू वॉक हालेलुया लायक जोशुआ इन गेलर सो एक दीस तूं पळयतलें आनी पळय गेल्या वर्सा हांव त्या रितीराक गेलेली तेन्ना म्हाजी परिस्थिती असली आसली न्हू पण आतां पळय 1 year from now, you will see 1 year from now, I prophesy over you. Today, Shaba Rabba Shina Nanamaka. Reba Sonto Korobo Shetele. Open your hands. Hallelujah. Lift up the keys. Shamaraka Sigregeda Bohomba Brutakaya. Ashona Black Rasig Leg Rasuk Leg Rasia Rabba. Regando Braside Rebesi Katarush Talaba. Rebene Kerakotoro Sokoroto. Leshkani Abarusitalia Kara. Hallelujah. 1 year from now, ek waras I start to snap, warsa tu poi, ek waras sa tu poi tele. Je tumen tuja deva kone maklele, je devan tuka basailele, ye basauni tuja jinitan tuka meoli mod. You will see that whatever God has promised in your life, it is going to come true. You will see your life change. Hallelujah, hallelujah, because you obeyed the Lord. Ita tuja tonak left tumen devache utar utsalle, devache basauni tumen utsalle. You will speak it, you will say it over your life, hallelujah, and you will see your life completely change. Many of you, next year you will see you are come out of that law in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Situation it came bad, but the point next year you will see something different in your life. The light of the Lord will shine upon your life. देवाचा उजवाड तुझ्या जीवितान येतलो, देवाचा उजवाड तुझ्या घराब्यान येतलो, तुझी भुरगी बदलतली, वाईट सवय सोडतली, वाकड्या रस्त्याला साठी पोतून येतली, जेजूच्या वाटेन ती चलतली. Hallelujah. My God, you see the change. You see the change. I'm telling you, if you obey the Lord, if you obey the Lord, you will see that your life is going to be completely transformed. Stand up, brother. The Spirit of God is here. Hallelujah. If you obey the Lord, if you confess the word of the Lord over your life, not what the people are saying, not what you are feeling, but what God is saying upon you. If you say that, you will see how God has changed your life, your family, your children, and whatever you are praying for. Hallelujah. You will see that difference. Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you, there are people in this place that you are feeling that your family life is becoming like hell. अशे दिसता की इव्हेंट कशे जायते जाणांचे घराबे अशे झालेले आसा, पण तू तर एक बरो फुडार
जावशी, तू तरी बरो लीडर जावशी आणि त्या तोंडातल्यान तू मुर्शी जाल्यार म्हजो देव म्हाज्या घराब्यान आसा. हांव हांगासर आसा, हांव देवाची भुरगे, हांव देवाचो उजवाड ह्या संवसारात. आय एम द लायट ऑफ दिस वर्ल्ड. हालेलुया. हांव ह्या घराब्यान आहा, म्हजो जेजू म्हाज्या सांगाता आसा. म्हजी भुरगीं सगळीं बरें जिवीत जियेतलीं, म्हजो घराबो बरें जिवीत जियेतलो, म्हजे घराबो बरें खातलो, बरें पियेतलो. हालेलुया. आमकां कांयच उणें जावचें ना. हालेलुया. माय गॉड. रेसेटेरेबे सेटेरेबे शाबारी खाबारा सेटेरेबा सोटोरोला एबेरे मेहतेरे सेटेरेबा. The power of words, the power of words, the power of words, words, words. Hallelujah. Hallelujah. Take this thing. Take this. Shabarima tekerebe saya. Rakama tekerebe seda. Hallelujah. Hallelujah. Oh, the presence of God. The presence of God. The presence of God. Devan podri amchi jiviche dileri asa. Everything is in your tongue. Hallelujah. Zaite pauti ami wrong. Chitle ani wrong. Amche todatlan ami mutle. Ami zaite pauti. Amkaz ami shrapit kelo. Amkaz ami dosh dilo. And amkaz ami mutle. Ki au osli. Or ekdom white. Majan kai gore korum zaina. Oh, confess before the Lord and repent of it. Repent of it. Boxone mag. Majan kai gore korum zaina. Au sokle white. Hallelujah. Yes, the Lord is saying to you, repent of it. Repent of it. My God. Akasur, zaite jana asa तुझ्या जीविताचेर कोणें वाईट म्हटलेलें आसा. I see this word. तू पोनवत म्हटला कोणें तुका. तू पोनवत म्हटला आनी हांव आयज जेजूच्या नांवान हें उतर हांव कॅन्सल करता तुज्या जिविताचेर आनी हांव म्हणटा, हांव डिक्लेअर करता तुज्या जिविताचे वयर तू एक ब्लेसिंग जावन आसा. You are a blessing. You are a blessing. तू आशीर्वाद जावन आसा. तुज्या घराब्यान भितर तू एक आशीर्वाद. Hallelujah. Hallelujah. Come here. Come here. I want to cancel the words that people have spoken over your life. Come here. Come here in the front. I want to cancel the words. तुझ्या जीविताचेर वाईट उलयलेलें आसा. कोणें वाईट उलयलें आसा. तुवेंच तुज्या जीविताचेर वाईट उलयलें आसा. ओ हांव बरी न्हू. म्हाज्यान कांय बरें करूंक जायना. ओ कोणें म्हटलां तूं बरें न्हू. तुवें कांय बरें करूंक जायना. कितें बरें केलें तुवें. कितें बरें केलें तुवें. ओ जायते वाईट तुज्या जिविताचेर उलयलेलें आसा. ओ माय गॉड. आयज जेजूच्या नांवान सगळीं उतरां कॅन्सल करता. आयज जेजूच्या नांवान. कम ऑन नाव. आय वॉन्ट टू cancel the power of those words over your life. जेजून म्हटला जर तर तुका पावट आसा, दुबाव दोरीत आसतना जेन्ना तूं ह्या दोंगराक मुर्शी उमटून वच आनी त्या दोरयान पड जाल्यार तशेंच तुका जातलें. तूं म्हणटा तशेंच जातलें. आयज ह्या पर्वता भाशेन जायते तुज्या जिवितान उच वस्तू आसा. ह्या पर्वता भाशेन ह्या दोंगरा भाशेन तुजें सिट्युएशन वाडलेलें आसा. तुज्या जिविताचेर वायट उतरां म्हणून आनी आयज हांव ह्या दोंगराक हुकूम करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उमटून वच. Hallelujah. Be removed and cast down into the sea. Every evil word that has been spoken over your life, in the name of Jesus, I cancel it. I cancel it. I cancel it. I cancel it. Hallelujah. 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 My dear people, this is really true. This is really so powerful. This is so powerful. Oh my God. When you were a child, if your parents have said this over you, so तुझे आवय बापून तुझे वाईट उलयलें आसा. You know, when I was small, they said, my dad used to say this over me. म्हजो बापूय म्हाजे वयर असो म्हणटालो, तूं जाला तेन्ना मरोंक जाय आसलें. कितले फावटी तो म्हणटालो आनी म्हज्या भितर एक स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन येयलोलो. ओ बगर उतरां म्हाज्या कानाचेर पडटालें. वच आनी जिवती असो म्हजो पाय म्हाका म्हणटालो. पूण जेन्ना म्हाका देवाचें उतर घोमान आयलें तेन्ना हांवें हें देवाचें उतर वापरलें म्हाज्या जिवितांत आनी हें सगळीं उतरां हे श्राप म्हाज्या जिविता वयले कॅन्सल केले. तेन्ना देवान म्हाका स्ट्रॉंग केला. आयज जेजू तुका स्ट्रॉंग करता. आयज जेजू तुज्या जिवितांतले हे सगळें कॅन्सल करता. हालेलुया. आनी जेजू म्हणटा तूं आशिर्वादीक जावन आसा. तूं धरतीचें मीठ आनी तूं ह्या संवसाराचो उजवाड. यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड. यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड. यू आर इम्पॉर्टंट. यू आर इम्पॉर्टंट. यू आर इम्पॉर्टंट. यू आर इम्पॉर्टंट. यू आर इम्पॉर्टंट to me, says the Lord. You are important, says the Lord. Come on. Hey. Oh.
आयकुतवस गरजेची आसा आनी दिवस जावन आसा जेजूच्या पांयाशी येवपाक जेजूच्या मोगान पडपाक ही वस्त आमकां गरजेची जेजू बराबर आमकां सगळी बेसांवां मेळटात all the blessings we are receiving through Jesus Christ oh there's nothing you will lack कांयच उणें जावचें ना तुका कांयच उणें जावचें ना तुका oh यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा क्या पाएगा तू पाकर इस दुनिया को क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को क्या पाएगा तू पाकर इस दुनिया को क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा जेजू तुझें नांव घेवन तुका आपयता यो म्हजें तुवें यो म्हज्या पुता म्हज्या गोपान यो हांव तुका पेखणी दिता हांव तुज्यो सगळ्यो सांखल्यो तोडटा I am breaking every chain I am breaking every chain that is binding you हांव तुज्या जिविता वयले सगळे श्राप पुसून उडयता म्हज्या रोगतान हांव तुका नितळ करता I am washing you with my blood says the Lord आनी कसलेच वस्तून तुज्या जिविता वयले श्राप वचोंक जायना आनी कोणेनूच तुजी श्राप धुवपाक जायना कितलेय बलिदानां करीत आनी कितलेय सॅक्रिफायसीस केल्यार कितेंच तुज्या जिवितान हे श्राप कसलेच वस करून वयचे ना पूण आयज जरी तूं विस्वास दवरशी जेजून तुका ऑलरेडी पुसला आनी धुला आपल्या रोगतान कसले श्राप तुजे वयर उरोंक जायना Rabba Shatana Mantakara Shetere Dere Rabba. I say no spirit of suicide will remain in this place. No depression, no rejection, no rejection. I rebuke it. No rejection. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I want people to come in the front. Many people are being touched by the Lord. Jemka devacho touch meolala asa. Please come. Please come in the front. You can stand if you don't want to kneel, but please come. Please come. Yo. Raba raba hata. Rekata baraba raba hasa tarahida. Le dere bere bese chela maha. Le dere bahata na maha. He's healing you. He's healing you. He's washing you. Every word that has been declared over your life. Every word that has been
declared over your life to destroy you, I cancel it in the name of Jesus. तुझे वाईट करपाक, तुका boys करपाक, जे कितें केलेलें आसा, जे तुझे रोखता ना नाकारता ह्या वेळार. I cancel everything that's negative over your life in the name of Jesus. The words, the abuses. The words, the abuses. जो गाडी तुझ्या वर मारलेले आसा, जो श्राप तुझ्या वर घातलेले आसा, जे तुझ्या नावान हांव ते कॅन्सल करता, जे तुझ्या नावान हांव ते कॅन्सल करता. It's over, it's over, it's over. जेजू तू माझ्या बरोबर आसा. Declare that over your life. जेजू तू माझ्या बारी आसा. जेजू तू माझ्या बारी आसा. Hallelujah. Come on. Come on, come on, come on, come on. Those things cannot affect you, my dear sister. Rebanzum bredamro tokoto. Lede rebesote. Ishakato nemato. Beat your relatives, beat your family members, whoever did it, I cancel it in the name of Jesus. Today onwards, let God touch your tongue. देवा तुझे जीविकायचा हात लावून दे. तुझ्या जीवितल्यान देवाचे उदर येऊन दे. Positive talking, you will speak life. जीवित तू उलयतलो. You will speak life. Life. I speak it over your children. I speak it over your family. I speak it. I declare you will see a different family. A family of love. A family of love and understanding. When there is misunderstanding, God is sowing His love today. God is showing His love today to you. Many of you are getting healing. Many of you are getting healing. Inner healing. This is what you needed. Hallelujah. Receive. जे वाईट मार्गार आसा ते बरे मार्गार येतले. जे वाईट मार्गार आसा बरे मार्गार येतले. माझ्या देवाक पदवी आसा. माझ्या देवाक पदवी आसा. सैतानाची पदवी तुझ्या घरात वेली हांव तोडटा. I break it off you in the name of Jesus. Hallelujah. Nobody can curse what God has blessed. Nobody can curse what God has blessed. Hallelujah. Nobody can curse. I speak into this camera, our people who are watching right now. I speak into this camera right now in the name of Jesus. ज्यांच्या जीविताचेर वाईट उलयलेले आसा, ज्यांच्या जीविताचेर नेगेटिव्ह उलयलेले आसा, जेजूच्या नावान ते कॅन्सल करता राईट नाव. हालेलुया. तुझ्या जीविताचेर तुवें वाईट उलयला, तुझ्या घोवाचेर तुवें वाईट उलयला, तुझ्या बायलेचेर तुवें वाईट उलयला, जेजूच्या नावान ह्या वेळार ते कोणी I cancel the curses and I bless in the name of Jesus. Surrender to the Lord. मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, कि मैं बन जाऊं तेरे समान. मुझको छू, मुझको छू, touch me Lord. मुझको छू, मुझको छू, तू है दाखिल था और मैं हूँ डाली. मुझको छू, मुझको छू. Come on, tell the Lord to touch you. मुझको छू, मुझको छू. मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना. तू है सामर्थ मेरी और मेरी पहचान. मुझको छू
तेरे तेरे समान जेजू म्हाका तुझ्या भाशेन जावंक जाय सगळीं जाणां हात उक्ते कर सोम्या माझ्या जिवितान हांवें जायते वायट उलयलां नेणारपणान दुनिया नको जावन हांवें उलयलां आनी जायते फावटी जाणा जावन पासून मुद्दम हांवें उलयलां जेजू आयज हांव बोगसणे मागता कम ऑन आस्क गॉड टू फॉरगिव यू बोगसणे मागता सोम्या म्हज्या तोंडांतल्यान जायते फावटी सापसुबी उतरां आयलीं म्हज्या जिविताचे वयर घोडेक म्हजे आवयचेर घोडेक म्हज्या बापायचेर घोडेक म्हजे सासूचेर म्हज्या सासूबाचेर वो म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या देराचेर म्हज्या जावचेर वो म्हज्या सोयऱ्यांचेर वो सेजराचेर कमॉन 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 सापसुबी वायट उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयलीं पोजणी उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयलीं दुनिया हांव बोगसणे मागता जेन्ना कोण म्हजेशी कोणाची वायट गजाल घेवन आयलो तेन्ना हांवूय ते गजालेन भितर मिक्स जावन हांवेनूय वायट ते भयणीचें वा त्या भावाचेर हांव उलयलें हांव चुकली म्हज्या देवा म्हज्या तोंडांतल्यान जिवीत ही भायर सरोनी Let me speak life over myself. Let me speak life over my family. Let me speak life over my neighbors, my relatives. जीवित माझ्या तोंडांतल्यान भायर सरोनी जेजू आशीर्वाद माझ्या तोंडांतल्यान भायर सरोनी See, the power of God is going to increase in your life if you start to bless, if you start to speak good. Come on. The power of God, the angels of God will be released to help you. Everything will become easy. सोंपे जातले सगळे सोंपे जातले जेन्ना तू बरें उलयता आपशीत तुजी कामां जातलीं हालेलुया जेन्ना तू गव्हर्नमेंट ऑफिसान वयता तुजें काम करपाक तू म्हूण म्हजो देव म्हज्या सांगता आसा कसलें काम करून फुडें वयता तू म्हूण म्हजो देव म्हज्या सांगता आसा म्हजो जेजू करतलो त्या टायमार जायना तर तू म्हूण तुज्या तोंडांतल्यान देव आपल्या फावो त्या वेळार सगळें सारकें करतलो गॉड वील डू एवरीथिंग इन हिज टायम बट डोंट से द नेगेटिव्ह डोंट से द नेगेटिव्ह राबो शामा तो रेगेते याहा म्हज्या भुरग्याक जेजू बरो करतलो म्हज्या भुरग्यांक वांकडे वाटेर आसा ती सारक्या मार्गार जेजू हाडटलो हालेलुया lekama to regete rebe hesete rebe hallelujah come on surrender your life to Christ जीवित जेजूक दी दुनिया म्हाका सगळे इस्रायलाची पोरजां जशें केलां तशें करूंक नाका मोसेसा भाशेन जोशुआ भाशेन केलेबा भाशेन म्हाका जावपाक जाय तुज्या आशीकपणाक उदीक आनी उदीक दुखे म्हाका रावपाक जाय Oh fill my soul oh God fill me Lord right now fill me God See he's touching close your eyes and just lift your hands कुछ भी नहीं तेरे बिना तू है सामर्थ मेरी और मेरी पहचान मुझको छू ले मेरे यीशु कि मैं बन जाऊं तेरे समान मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान मैं बनना चाहूं तेरे समान मैं बनना चाहूं बस तेरे समान मुझको छू I see wives over here, wives that have been cursed by their husbands. गावांनी आपले बायलेचेर
वाईट उतरां उठलेली आसा रागाच्या वेळार तुवें विसर घालपाक खूब प्रयत्न केला म्हज्या भयणी पूण ती दूख तुज्या काळजान आसा तुवें तुज्या घोवाक बक्षिलाय पूण ती दूख तुज्या काळजान उरल्या ती मोळां तुज्या काळजान भितर आसा आयज ती मोळां हुमटून काडटा let it be uprooted in the name of Jesus. Tekaye pekoni Jesuच्या रक्तान तुझ्या इन-लॉजान गोवाचे फॅमिलीन तुका दूख दिले वाईट उतरां तुजे वयर उलयले श्राप दिले तू आसता पूण तुजे काळीज भितर खूब दुखी आसा आयज तुका पेकोडी दिता खरो खुशालकाय खरो संतोष तुज्या जिवितांत जेजू दिता right now be healed let it all be uprooted let it all be uprooted from your hearts all that pain and grief oh my God they took the kai भितर बोगस तांका जरी तर तुवें बोगसूंक ना जाल्यार आयज बोगसोडे दी जेजू हांव बोगशिता जेजू हांव सोडून दिता आनी हांव तांकां आशीर्वाद दिता लेटामा तोरो कोटोरो बेसेटेरे Those things that people have spoken over you has no power over you. All the evil that they have done has no power over you, brother. It has no power over you. You're free, brother. You're free. You're free. You're free. You're free from the black magic. You're free. You're free from all the evil. You're free from the curses. You're free. Jesus loves you, brother. Jesus loves you. Receive. Rababa. Jesus is loving you. Shabanaba takarababa. Rotomoto roshtaneme. Rahide. See, he's healing. He's healing. Come here. There's something special the Lord is doing. Come. You need healing. There's too much of words that has been declared over you. Be healed. Be healed, daughter. Be healed. Be healed. He says you are clean by the word which I have spoken unto you. जे उतर हांवें तुज्या जिविताचेर उलयलां त्या उतरान सावन तूं नितोळ जालें. तूं नितोळ जालें. You are clean by the word which I have spoken over you. Iramatoleke barakata. Zembroto kotoro. Jemeta rushididi. Powerful life. You're going to lead a powerful life. You're going to lead a powerful life. Hallelujah. You're going to lead a powerful life. I see you 1 year from now. You see how you are going to be like a soldier. A victorious soldier. I see you as a victorious soldier. Blessings. You're very precious to the Lord. He does not want you to think wrong about your own self. Receive the grace. Receive that grace. You're not a bad father. And you're not a bad husband. And you're not a bad son. Everything in you is perfect because God sees you perfect. God sees you through the blood of His Son Jesus. You're not a bad son. You're not a bad husband. You're not a bad brother. You are amazing, says the Lord.
In the eyes of God, you're amazing, precious to God. And He says, you are just the way I have created you. And you, I will take you forward, says the Lord. If you believe that I am able to do this, I will take you forward, says the Lord. If you obey my word and say what I say over your life, say what God says over your life, say what God says over your children, say what God says over your husband, say what God says over your family, say what God says. For the plans of the evil one will not succeed. Sultanache plache jivitache affect zaujana. I bless all of you in the name of Jesus. Sorput without devacha ashirvad dureklache devaniodi. Ashirvadiksa, ashirvadiksa, ashirvadiksa. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed in the name of Jesus. Be blessed. Hallelujah. Thank you, Lord God. बापा अर्घ तुका दिता आयच्या या दिसा खातीर तुझ्या उतरा खातीर दुनिया देवा तुझ्या भुरग्यांक तुवें पेकोवणी दिल्या तुझ्या भुरग्यांक तुवें शिटकावणी दिल्या शिकयला बापा तुझ्या भुरग्यांक तुवें नितोड केला तुझ्या उतरांसार म्हणून अर्घ दिता आनी दिसा दिसपटे जशे हे दीस फुडें वेतले तुझ्या भुरग्यांक तूं अदीक सामर्थ दितलो अदीक पदवी दितलो अदीक काळजीदार करतलो बापा म्हणून हांव डिक्लेअर करता तांच्या जिविताचेर दुनिया ती भिवकुटी आशिनात पूण ती काळजीदार आसतली जेजू ख्रिस्ताच्या नावान hallelujah they will be strong my Lord they will not miss anything in their life what you have kept for them in Jesus name amen amen come on go I feel power in this place hallelujah hallelujah thank you Jesus as you will go home you will experience the presence of God okay ये मनान धरून आयज तुका रावयतले की देवान ऑलरेडी तुका पेकोवणी दिली ओके एवढ्यान आमी देवाच्या वावराक down we will take the offering for the house of God this moment तू ही ताकरता और मैं हूँ डाली कुछ भी नहीं तेरे बिना तू है सामर मेरी और मेरी पहचान मुझको छू ले मेरे प्रभु touching my life. Thank you for changing my life, God. Thank you, Jesus. Baba, अर्घ तुका दिता. जितल्यांनी तुझ्या वावराक दिला, मोकला, तांकां सगळ्यांक पीक तांच्या जिवितांत मेळोवं. अशा मोगाच्या भाव भयणींनो कितले जाण आसात जेन्ना तूं देवाक दिता जेन्ना तू या देवाच्या शेतान रोयता हे पीक तुका ही हार्वेस्ट तुका
इटर्नली मेवतली इटर्नली म्हणजे सासना केतीक तुका मेळटले जे तुका देवान वासायना ते चुकचे ना तुझ्या भुरग्यांकूय चुकचे ना यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग what you have given you will never get into a loss. The enemy will try but he will not succeed. God will bless you and bless you and bless you. Thank you Lord Jesus. Papa तुझा आशीर्वाद दौरेतल्याक हांगासर बावार्थान ताणी मी बिरोयला तुम्ही आता कितेंच उणें जावंक ना जेजू तुझ्या पवित्र रक्तान हांवें बी कवर करता सगळ्याक हांगासर तांचे बँक अकाउंट्स हांव कवर करता बाबा तांचे इनकम तांची सॅलरी दुनिया तुझ्या पवित्र रक्तान कवर करतात जेजू तांचे बिझनेस तांचो घराबो सगळे तांचे गरज तूं पावती करतलो म्हूण तुका हांव आर्ग दिता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान Beautiful. God has given many of you healing. Come bring her here. Keep that. Thank you, Jesus. Release healing for you in the name of Jesus. सगळे ब्रेन सेल्स जेजूच्या रक्तान कवर करता ते कोणी तुका उरी सुटका तूं जेजूचे भुरगें कोणेनूच तुका वायट करूंक जायना जेजून आपल्या रक्तान तुका धुला सैतानाक हारायलो जेजून म्हणटा सैतानाक हारायलो जेजून सैतानाची कर्तुबा आमच्या पाया थोडा घालूंक देवान आमकां अधिकार दिला जी कोण सोत म्हणटा ताका देवाची महिमा दिसतली बिलीव इट तूं सोत म्हणटा जेजून तुका हात लायला म्हण जेजून तुका बेगोणी दिली म्हण हालेलुया गिव मी अ नाइस स्माइल bless you in the name of Jesus. More light, more power in our life in Jesus' name. Amen. Amen. God bless all of you. Please enjoy this night.